बीजेपी सरकारा आड काँग्रेसीची पदयात्रा पत्रादेवी सावन आज सुरू झाली। पदयात्रेक काँग्रेसीचे चडशे पदाधिकारी आशिल्ले। काँग्रेसीची पदयात्रा 12 डिसेंबर मेरेन चलपाची। काँग्रेस 34 मतदारसंघांनी बीजेपी सरकारा आड चार्जशीट घेवन फुडले 14 दीस पदयात्रेक भोंवतली। जी खोटारडेपणाची मेसेज आमची जनजागृती यात्रा पावयतली। हांव मागता तुमचे सगळ्यांकडे जो तुम्ही साथ दिला हांगासर तसोच साथ अख्ख्या गोंयभर तुम्ही लोकांक सांगचो दिवपाक आनी असले खोटारडेपणाचे जे सरकार आसा ते उडून बरे सरकार जे काँग्रेसचे हाडपा खातीर तुम्ही सगळे मदत करतले। मडगांवच्यान केल्ली त्याच भशेन ह्या क्रांतीची सुरवात ह्या अखंड अशा या पवित्र स्मारकावेल्यान जाता आणि ताजे रूपांतर हे परत एकदा गोंय राज्यात काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित जावपा खातीर जातले। तुम्ही सगळ्यांनी त्या भशेन काम करचे। वो सरकार गरीबांचेर अत्याचार करता, वो सरकार कुळगरांचेर अत्याचार करता, वो सरकार गुणगरांचेर अत्याचार करता, वो सरकार कामगारांचेर अत्याचार करता, वो सरकार जे रामबोणकर आहा निस्तेकार आहा बाजी हांचेर अत्याचार करता। देखून वो सरकार गोंयकारांचेर आड, वो सरकार गोंयकारांचेर आड, गरिबांचेर आड, शेतकारांचेर आड आणि कुळगरांचेर आड। डिसेंबर 2017 मेरेन मांडवीचो तिसरो पूल उबो जातलो। मुख्यमंत्री पार्सेकारान ब्रिजाचे डेक स्लॅब बसोवपाचें काम रातीं सुरू केलें। जीएसआयडीसीचो चेअरमॅन प्रमोद सावंत, व्हायस चेअरमॅन सिद्धार्थ कोकळेकर आनी बाकीचे ऑफिसर आशिल्ले। 430 कोटींचो तिसरो मांडवी पूल देशांतलो खंय स्टेट ऑफ द आर्ट पूल आसतलो। खूब खोशी भोगता की मांडवी वयलो तिसरो ब्रिज जो सरकारान पर्वरीच्यान मेर्शी पर्यंत अशें आयोजन केलें आनी सादारण पर्वरी सायडीचे सगळे काम जाले आनी ताचे स्ट्रक्चर्स हे आमी दारगळी तयार करताले। आज स्ट्रक्चर वयर चडोवपाक सुरू जाता। चड खोस भोगता कारण गेले 1.5 वर्स ह्या पुलाचें काम चालू आसा। जनतेक तसो त्रास जाता पण कोण उलयनात। बेगिनात बेगीन तो पूर्णत्वाक पावचो। लार्सन एंड ट्युब्रो कंपनी अहोरात्र 24 hours राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग आनी दे आर डुईंग अ फॅन्टास्टीक जॉब। वाहनाचीच वर्दळ खूब वाडल्यामुळे आनी टुरिस्टीक सीजन सुरू जाल्यामुळे खूब टेन्शनूय आसता की प्रायम रस्त्याचेर काम चालू आसा देवा कितें जायत म्हणून। मेर्शे वटेनचो भाग जो आसलो जेचेर ग्रीन ट्रिब्युनलची स्टे आसली ती स्टे वेकेट जाल्या नंतर तेवटेनचे कामाचें काम सुरू जालां। फर्स्ट तो गिडर म्हणटा तो हांगा आतां इन्स्टॉल जाल्लो आसा। माननीय मुख्यमंत्री हांच्यांनी नाल्ल फोडून ताजे रितसर कावंट केले। अशे 13 गिडर हांगा बसतले आनी आमकां हांगा फाटल्यान दिसता की काही मिनटां भितर येदो व्हडलो जो स्पॅन आसा इट इज बींग लिफ्टेड। म्हाका दिसता स्टेट ऑफ द आर्ट टॅक्नॉलॉजी L&Tन हेजें काम घेतलां। इट इज गोइंग टू बी अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट नॉट ओन्ली इन गोवा बट आय थिंक इन द एंटायर कंट्री। पयलीं हो रस्तो 4 लेन आशिल्लो आनी आतांय बी आमी मुद्दाम होवन हो रस्तो वाडोवन म्हणजे दोनूय वटेन आमी जाता तितलो वाडयला आनी मिनिमम आमी 4 लेन हो रस्तो दोनूय वटेन केला। 2 लेन वचपाक आनी 2 लेन येवपाक। पूण खंय तरी ट्रॅफिक वाडल्यान ट्रॅफिक थोडोसो ट्युरिस्ट टेम्पररी फ्लो वाडटा। आमचोय व्हेकल नंबर्स वाडत वता सो ताका लागून होय रस्तो आतां अपुरो पडपाक लागला। फुडल्या 8 दिसां भितर 2 खांब्या मदले हे सगळे स्पॅन उबे रावतले वयर आनी ताजे फुडले मागीर ही क्रेन एकदां ते फिक्स जाले की फुडें आपोआप मूव जातली। गोंय सरकाराक आमी डिसेंबर 2017 पर्यंत ह्या ब्रिजाचें काम कंप्लीट करतले। आत्तापर्यंत टोटल ब्रिजाचो एस्टिमेट जो आसा तो जवळपास 430
430 कोटी. इट इज एक्चुअली फॉर दीस प्रोजेक्ट इज टोटली आमकां नाबार्ड कडल्यान एक्चुअली लोन घेवन हें केल्लो आसा. हाजे एप्रॉक्सिमेटली खर्च जो आसा इट इज अरावंड 150 आय थिंक सो 150. हाजे पण कारण हेजे डायरेक्टली आमकां फंड्स आनी हेजो कसलोच प्रॉब्लेम उरना, कारण हेजे फंड्स आनी टोटल बिल्स ही आमकां नाबार्डा कडल्यान हेजी पेमेंट जाता. आफ्टरवर्ड्स नाबार्डाक हेजो पेमेंट जालो वतलो. गोवा सुरक्षा मंच सत्तेर आयल्यार पयलीं इंग्लीश प्रायमरी स्कुलांचे ग्रांट बंद करतले. मंचाच्या फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. अनुदान फक्त प्रादेशीक भाशा माध्यमाच्या शाळांक दितले. ईडीएम रेव पार्ट्यो बंद जातल्यो. बीजेपीक मये मुक्त करपाक जमलें ना. मयेकारांचो अपेक्षा भंग केलो. आतां मंच मये मुक्तीक वावुरतलो म्हूण मंचाचो मयेचो कॅन्डिडेट सांगता. लिबरेशनच्या नंतर सुद्धा तो प्रश्न सुटलो ना. तो म्हणजे मयेचे मालमत्तेचो प्रश्न. मयेचे मालमत्तेचो प्रश्न सोडपा खातीर थंयसरले लोक जे आसा ते अजूनही पारतंत्र्यान असल्या सारखी तांची परिस्थिती जाल्ली आसा आणि ती सुटपा खातीर मोठ्या उमेदीन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार थंयसरल्या लोकांनी आंदोलन करून दिले. आम्ही स्वतःच्या आंदोलनान असले. पण त्याच्या नंतर सरकारान केलें कितें की मनोहर पर्रीकर त्या वेळार मुख्यमंत्री असलो. 19 डिसेंबराक करता म्हणलें. काय करूंक ना. दुसरो 19 डिसेंबराक सांगले 19 डिसेंबर पर्यंत करता. अशें करता करता गेल्या वर्सा ह्याचे जो कायदो जो आसा तो तेंच्यांनी कायदो केलो. पण अशें लक्षात येता की खंयचेच काम जे आसा पळय हे सरकार जे विद्यमान सरकार आसा ते पूर्णत्वाक व्हरना. म्हणजे मयेचे मालमत्ता संबंधीचे सगळे जे प्रश्न आसा ते एक स्वतंत्र अधिकारी नेमून थंयसरले जे लोकांची मालमत्तेचो जो प्रश्न आसा तो सुटयतले. इंग्रजी शाळांचं अनुदान जे चालू आहे आतापर्यंत, जे सुरुवातीला काँग्रेस सरकारने दिलं आणि बीजेपी सरकारने जे चालू ठेवलं ते 17-18 म्हणजे 2017 ते 2018 या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलं तर आम्ही ते बंद करू. जर सत्तेर आयले जाल्यार आम्ही ईडीएम जे इलेक्ट्रॉनिक डान्स जे म्युझिक आसा न्ही किंवा रेव पार्टी हेंची आम्ही पूर्णपणे बंदी घालतले. एक ब्रेक.